नमस्कार. प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनान तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. मायनिंग सुरू जावचे म्हूण ट्रकवाले रस्त्यार. सरकार फटयता म्हूण आरोप. मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक येवजण जाहीर करपाची मागणी. इफीचेर बहिष्काराची शिटकावणी. सावड्ड्या वेळग्याक जाल्यो सभा. मादय प्रकल्पाक लागून कणकुंबी वाठारांतली शेतां जाल्यात काबार. शेतकार तिडकल्यात मात उलोवपाची ना माणसुकी. प्रकल्पाचे काम केन्नाय जाव येता पुराय. प्रुडंटाचो कणकुंबीचेर दुसरो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग आनी गोडेमुताच्या दुयेंतींक इन्सुलिन पेन दिवपाची येवजण सरकारान केली बंद. भलायकी मंत्री म्हणटा विनाकारण खर्च. सरकार डायबिटीक पेशंटाक दितलो कार्ट्रीज. पंचायत भांगरा महोत्सवी वर्साची घोषणा. पर्यटन सिजनाचे फाटभुंयेर गोंय पुलिशेचो एंटी नार्कोटीक सेल सादूर. ड्रग आनी मानवी वेव्हाराची प्रकरणां हाताळपाचे नजरेन नेटान तयारी. आसगांव एकल्याक धरलो. 16 तारखेर देंवता पयली चार्टर फ्लायट. युवा पिळगेच्या विकासा खातीर जाय खासा खेळ आनी युवा धोरण. तरणाट्यां खातीर वावुरपाक जाय युवा मंडळ. युवा परिशदेन खेळा मंत्री रमेश तवडकार आनी मानेस्तांनी उक्तायले मत. खबरो विस्तारान. मायनिंग सुरू जावचे म्हूण ट्रकवाले रस्त्याक देवंक लागल्यात. ट्रक मायनिंगाचेर निबून आशिल्ल्या लोकांक नेमको कसो आदार करतलो ते जाहीर करचे असो उलो ट्रकवाल्यांनी सावड्ड्या जाल्ले सभेन मारलो. सरकार फक्त आश्वासनाच दिवन लोकांक फटोवंक सोदता म्हूण ट्रकवाल्यांनी आरोपय केलो. इफीचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी ट्रकवाल्यांनी दिली. जाल्यार मीन वाठारांतल्या ग्रामसभांनी मायनिंगा खातीर थाराव घेवचे म्हूण ट्रकवाल्यांनी वेळग्या सभेन उलो मारलो. खण धंद्यान आशिल्ले ट्रक धनी आनी हेरांची एक बसका बुधवारा वेळग्या जाली. कायदेशीर खणी बेगोबेग चालू करच्यो म्हूण खण वाठारांतल्या ग्रामपंचायतीच्यो खासा ग्रामसभा घेवपाचे ह्या बसकेन थारायले. कायदेशीर खणी बेगोबेग चालू करच्यो अशे थाराव ग्रामसभेन पास करून सरकाराक धाडपाचे ह्या बसकेन थारायले. एकदाचे मायनिंग सुरू जावचे अशें आमी म्हणटा ते सुरू जाल्या पुरो. पूण सुरू जाले म्हणून जो पर्यंत सगळे जे रेट्स ट्रकाचे मशिनरीचे बार्जीचे सगळे टोटल कामगारांचे हेंचे रेट जो पर्यंत फायनल जायना तो पर्यंत मायनिंग चालू करूंक दिवचे ना हे आमी असोसिएशनांनी ठरयल्लें आसा. खणीचो प्रस्न सुटावो जायना जाल्यार इफीचेर ट्रक धन्यांनी बहिष्कार घालचो अशी सुचोवणी सावड्डेच्या ट्रक धन्यांनी केल्या. सावड्डे वाठारांतल्या ट्रक धन्यांच्या ह्या बसकेन सरकाराचेर खर टिका केली. फॉर्म भरून घेवन सरकार ट्रक धन्यांक फटयता असो आरोपय ट्रक धन्यांनी केलो. आज आमचेर जो आकांत आयला जे प्रकल्पाचेर आकांत आयला ते उपाशी प्रभाचेर पाळये आयल्या तांकां तुमी आदार करचो. मायनवाल्यांनी आदार करचो. जे जे लोकांचे ट्रक जे कंपनीक आसात नंबर आसात तांकां दर म्हयन्याक कमीत ते 50,000 तरी ताणें दिवचे. गव्हर्नमेंटान सरळ सांगचे की खंयच्या पद्दतीन तुमी आमकां मदत करतले. आमी आशीर्वाद पळयतात. परमेकार सरकार आतां ते जायत्यो स्किमी काडटात. लाडली स्किमी काडटात आनी कसली स्किमी काडटात. अरे बाबा पयसो खंयसून येतलो होच रेव्हेन्यू तुमचे कडेन येता आनी तितून तुमी ह्यो स्किमी तयार करतात. आज इफी आसा आता रोखडीच इफी जातली. इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा. ह्या इफीक आमी सगळ्या पात्रांनी एक जावन बहिष्कार घालूंक जाय. प्रुडंटा खातीर दिवचलच्यान उदय परब आनी सावड्डेच्यान मयूर नायक. मादय प्रकल्पाक लागून कणकुंबी वाठारांतली शेतां काबार जाल्यात. थंयचे लोक हाका लागून तिडकल्यात मात उलोवपाची माणसुकी ना. थंयच्या लोकांक पिवंक उदक जाय म्हूण कर्नाटक म्हादेचें उदक मागता. मात शेटा भाटाची परिस्थिती पळयल्यार कर्नाटकाची नाटकां उघड कळटात. प्रकल्पाचें काम केन्नाय पुराय जाव येता अशी परिस्थिती आसा. पळयात प्रुडंटाचो म्हादयचेर दुसरो आनी निमणो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. पर्यावरणवादी आनी उदका स्रोत खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांबरोबर प्रुडंटान मंगळारा कणकुंबी वचून थंयचे सद्याचे स्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या प्रकल्पाचें काम पुराय जायत आयलां. कांय शेतकारांक आमी ते विशीं विचारले पूण कॅमेऱ्या मुखार कोणूच तोंड उगडूंक तयार ना. तातूंतल्या फकत एकल्यान उलोवपाचें धाडस केलें.
कळसा बंडुरा प्रकल्पाक लागून शेता भाटाक काबार जाल्यात अशें तो उलोवन दाखयता. इथं काम चालू आहे, आता 4 वर्ष झालेलं आहे त्यांचं काम चालू आहे. खरं कणकुंबी गावाला काहीच उपयोगाचं नाही आहे, त्याचा फायदाच काही नाही कणकुंबी गावाला. हे आमच्या शेती काय गेलेली आहे त्यांचं आम्हाला बेनिफिट दिलेलं नाही. मोजकं तोडकं फोडकंच काय देऊन आम्हाला दिलेलं आहे आणि काम चालू केलेलं आहे त्यांनी. तिथं पाण्याचा एक पाणी आम्हाला त्रास व्हायला लागले. खरं कर्नाटक गव्हर्नमेंट अजूनपर्यंत त्याचा दखल घेईना. घराणा जे तडे गेले होते ते तडे त्यांनी बेनिफिट दिलेले आहे. शेतकार सांगतात ती परिस्थिती आणि कर्नाटक सरकार उलयता तातूंत बरीच तफावत दिसता. कर्नाटक सरकार म्हणटा ह्या वाठारांतल्या लोकांक उदक मेळना, ताका लागून म्हादयच्या उदकाची सामकी गरज आसा. प्रकल्पाक लागून हांगासरली निसर्गीक संपत्ती आणि दाय सुवातीक कर्नाटक सरकारान वाट लायल्यात असो दावो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकार करता. हे कालव्याक लागून एकंदर ही जी परिस्थिती आसा दिसान दीस बिकट जाल्ली आसा. माऊलीचे देवूळ जे आसा हे पवित्र अशे तीर्थक्षेत्र आसा. त्या तीर्थक्षेत्राचेर ही जी मलप्रभा न्हंय आसली ती एक तिचे उदक जे आसा ते तीर्थ म्हणून लोक वापरताले. हे जे आयज हांव ज्या जाग्यार उबो आसा थंय एक मोठो घसघशान वचपी वदर आसलो आनी हो वदर निसर्गाचे एक मोठे वरदान असले. आयज तो वदर जो आसा कर्नाटकान उद्ध्वस्त केल्लो आसा. कर्नाटका सरकार कितेंय म्हणू, मात कणकुंबीच्या कळसा बंडुराक प्रकल्पाचे काम नेटान चल्ला. फुडल्या वर्साचे सुरवाती मेरेन हे काम तडीक लावन कालव्यांनी उदक सोडपाचो कर्नाटकाचो बेत दिसला. एकेवटिया गोंय सरकार म्हादय खातीर सर्वोच्च न्यायालयान आनी ट्रिब्युनला मुखार झगडटा आसतना हे सगळें चालू आसा. कणकुंबीच्यान रिपोर्टर उदय परब, प्रुडंट मिडिया खातीर. न्यूबॉर्न बेबी स्क्रीनिंग आनी गोडे मुताच्या दुयेंतींक इन्सुलीन पेन दिवपाची येवजण सरकारान बंद केल्या. आदलो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ह्यो येवजण्यो सुरू केल्ल्यो. ह्या येवजणेचेर विनाकारण खर्च जाता, ताचो लोकांक व्हडलोसो लाव ना असो दावो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक ही गजाल सांगतना केलो. गोडे मुताच्या दुयेंतींक आतां सरकार पेना बदलाक कार्ट्रीज दितलो. पंचायत राजाक अंदू 50 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान सरकारान 24 ऑक्टोबरा सावन हे वर्स पंचायत भांगरा महोत्सवी वर्स म्हूण मनोवपाचें थारायला. ही घोशणाय पार्सेकारान केली. डिस्पोजेबल डायबेटीक पेनां दिताले. हांवें म्हटलें दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड. हांवूच म्हजें पेन जर हांव वापरतलो जाल्यार वाय इट इज टू बी डिस्पोजेबल. कार्ट्रिजीस खरेदी करुया, तातूंत डिफरन्स, तातूंत गव्हर्मेंट सेव करतलो. मागीर न्यू बॉर्न बेबीचे ब्लड टेस्ट करपाक धाडटाले. हय, स्क्रिनींग जे करताले आनी जे स्क्रिनींग करून जे डिजऑर्डर 1 in 15,000 1 in 10,000 बेबीज मेळटा आनी जी डिजऑर्डर मेळूनय तेचेर कांय आमचे कडेन उपाय जायना. ते करून आनी ताचेर कोट्यांनी खर्च करून कांय अर्थ ना. दॅट वी हॅव स्टॉप्ड. आमी जर कॅडावरीक पद्दतीक गेले आनी क्रॉस मॅच लॅब जर घाली आनी म्हाका दिसता अपील केली जाल्यार डोनर्स मोठ्या प्रमाणार येवं शकतात. आनी डोनर्स जर आयले न्ही जाल्यार हे जे डायलिसीस प्रकरण आसा जेचेर आमी 10 कोट वर्साक मोडटात आनी आयचें मरण फाल्यांचेर धुकलतात, दॅट कॅन बी अवॉयडेड. वी कूड गीव अ फ्रेश लायफ. जे दिसा 50 वर्सां पूर्ण जातात म्हणजे 24 ऑक्टोबर 2012 त्या दिसाच्यान 24 ऑक्टोबर 2013 पर्यंत पंचायत राज्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष साजरे करपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. 29 सदस्याची टास्क फोर्स समिती नोटिफाय जाली, गठीत जाली आनी आज ह्या समितीची पहिली बसका सचिवालयान संपन्न जाली. वर्षभर कार्यक्रम साजरे करप आणि वर्षभरात कशा प्रकारचे कार्यक्रम आसचे हाची रूपरेषा येणाऱ्या काळात आम्ही ठरयतले. आता घेऊया एक विसव.